हांणी तमिळनाडून जाल्ल्या सोरो प्रकरणाचेर आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो। तांणी ह्या वेळार सांगले की ह्या प्रकरणात मरण आयिल्ल्या मदीं दलित समाजातले लोक चड आसात। दलितांच्या उद्धाराचेर उलोवपी लोक सध्या शांत आसात। विरोधी पक्षाचे कांयच प्रतिक्रिया ना। एका प्रकरणात ह्यो हत्ये सारकी गजाल आसा अशें तांणी सांगलें। More than 56 people have died and many of them are critical still. इस विषय पर कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डीएमके और इंडिया अलायंस के तमाम जो लोग हैं इस पे एक चुप्पी साधे हुए हैं। अगर 32 से अधिक दलितों की, मैं तो कहूंगा ये हत्या है, ये मृत्यु नहीं है। अगर एक प्रायोजित हत्या होती है उस पर इतने पॉलिटिकल पार्टीज चुप हैं केवल इसलिए, और उनके एजेंडे में यह विषय इसलिए नहीं आता है क्योंकि उनको लगता है कि उनका राजनीतिक हित इससे सध नहीं रहा है। नीट यूजी परीक्षेत जाल्ल्या घोटाळ्या प्रकरणात केंद्र सरकारान केंद्रीय गुन्हो अन्वेषण संस्थेकडेन तपास कार्य सोपयला। ह्या प्रकरणाचो तपास करपाची जापसालदारकी शिक्षा मंत्रालयान सीबीआयक दिल्या। केंद्र सरकारान या संबंधात भौशीक परीक्षा अधिनियम 2002 सुद्धा लागू केला। सरकार परीक्षा पारदर्शक करपाक आणि विद्यार्थ्यांचे हित सांबाळपाक करता अशें सरकारान कळीत केला। ह्या घोटाळ्यात सामील जाल्ल्याचेर कडक कारवाय जातली अशें केंद्र सरकारान सांगला। इतले मजगतीं नीट परीक्षेत अतिरिक्त गुण मेळोवपी भुरग्यांची आयज परत परीक्षा जाता। 1563 विद्यार्थ्यां खातीर ही परीक्षा जाता। देशांतल्या 7 केंद्रांचेर ही परीक्षा आसतली। दनपारां 2 जाल्ली परीक्षा सांजे 5 जावन 20 मिनटां मेरेन चलतली। 18व्या लोकसभेचे पहिले संसदीय सत्र फाल्यांच्यान सुरू जाता। ह्या सत्रांत नवीन वेंचून आयिल्ल्या लोकसभा वांगड्यांक सोपूत दितले। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 27 जूनाक दोनूय सदनांची संयुक्त बसका संबोधित करतली। प्रोटम सभापती भर्तू हरी महताब वांगड्यांक सोपूत दितले। राज्यसभेचे सत्र 27 जूनाक सुरू जातले आणि 3 जुलै मेरेन चलतले। दिल्लीन सध्या उदका पुरवणेची समस्या गंभीर जाल्या। उदका पुरवण करपी टँकरी अवेळांत आणि कमी आयिल्ल्यान लोकांक पिवपाक सुद्धा उदक मेळप कठीण जाला। वाडट्या गरमेन लोकांक ह्या उदका समस्येन आनीक त्रास जाल्यात। दिल्लीतले भाजपाचे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हांणी सांगले की लोकांची समस्या सोडोवपाच्या बदला आपली असफलता आम आदमी पार्टी लिपोवपाचो यत्न करता। राजनीतिक नौटंकी है जो आम आदमी पार्टी कर रही है। इस संकट के समय इनको चाहिए था उपाय ढूंढना। इनको चाहिए था वजीराबाद गैराज की नालों की सफाई कराना, गाद निकालना। इनको चाहिए था जहाँ जहाँ लीकेज हो रही है उसको ठीक करवाना। जितने लीकेज पॉइंट मीडिया में आए हैं आज भी वो वैसे के वैसे चल रहे हैं। मतलब स्थिति को सुधारने की बजाय अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। अपनी चोरी कालाबाजारी को ढकने का एक प्रयास, असफल प्रयास है और इस नौटंकी से कुछ हासिल होगा मुझे नहीं लगता। देशान 1 जुलैच्यान 3 नवे अपराधीक कायदे लागू जातले। भारतीय दंड संहिता म्हळ्यार IPC दंड प्रक्रिया संहिता म्हळ्यार CRPC आणि भारतीय साक्ष अधिनियम म्हळ्यार IAA हांचो जागो घेतली। केंद्रीय कायदो आणि न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी ह्या संदर्भात उलयतना सांगले की भारतीय लोकांक न्याय दिवपाक नवी न्याय संहिता देशान लागू जातली। चेन्नईत एका कार्यावळीत उलयतना तांणी ही माहिती दिली। तांणी सांगले की भारताच्या स्वतंत्रताये उपरांत कितलेशेच अनावश्यक कायदे आशिल्ले तांकां काडून उडयल्यात। और टाइमलाइन इसमें तय की है। ये मेजर चेंज है। टाइमलाइन तय करते ही नागरिकों को न्याय जल्दी मिलेगा। देशाचे महान सुपुत्र आणि प्रख्यात विचारक तसेच शिक्षण जाणकार डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीचो आयज स्मृती दिन। प्रधानमंत्र्यांनी एक संकेतथळाचेर डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीक अभिवादन करीत सांगले की भारताच्या सेवेन तांणी आपले जीवन ओपला। तांचे प्रखर व्यक्तित्व दर एका पिढीक प्रेरीत करतले। भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी भाजपा मुख्यालयान डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीच्या पुतळ्याक फुलां ओपली। उपरांत ते वृक्षारोपण सुवाळ्यान वांटेकार जाले। मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ाएं और सभी लोग कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ एक विकसित भारत की कल्पना को, एक आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाएं। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी।
घोळी वखदां आड जागृताय करपाक घोळी वखदां विभागान एक धांवणेचें आयोजन केल्लें। हातूंत हजारावयर लोक वांटेकार जाले। तरणाटे बायलो, पुलीस कर्मचारी आनी लोकांनी उमेदीन ह्या धांवणेंत वांटो घेतलो। उटंगराचो पावस पडटा आसतना लोकांनी ह्या धांवणेंत वांटो घेतलो। समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी बावटो दाखोवन धांवणेक सुरवात केली। ह्या वेळार उलयतना समाजांतल्या लोकांक घोळी वखदां पासून पयस दवरपाक जाय अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें। Police for taking such initiatives, to make awareness about anti-drugs. We should be drug-free. The Goa state is a tourism state, and we cannot afford to go in such kind of activities. It's because of that the police department, the Jaspalji, DGP, and all their SPs, though anti-drug or drug-free day. International Day is on 26th. This is a good initiative for another 3-4 days that we will keep making awareness drives, And say this is a 10-kilometer run wherein 1,000 odd youths have participated. India is a youthful nation. 65% of the population is below the 35 years of age. This is the most productive age, and we have all talent, we have all potential, we have all capacity, we have all talent, we have all intelligent, we have all skills and creativity. But if we go in a wrong way, then having all these things is useless. So we have to make awareness to the entire population of India if India have to be really good going. लोकांच्या सुरक्षताये खातीर उत्तर गोंय पुलिसांनी म्हापशांत रातची गस्त घाली। 21 जूनाक ही गस्त रातभर चल्ली। गुन्यांवांक खातीर ही गस्त आशिल्ली। हातूंत कायदो मोडपी 55 जाणांचेर कलम 41 नुसार कारवाय जाली। पुलीस अधीक्षक संदेश चोडणकर, पुलीस अधिकारी निखिल पालेकर तशेंच दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांच्या फुडारपणा खाला ही कारवाय जाली। सावर्डे ते काले मार्गा वयल्या कामा खातीर ह्या मार्गार धांवपी रेल्वे गाडयो रद्द केल्ल्यान 27 ऑगस्ट मेरेन वास्को ते कुळे आनी कुळे ते वास्को ह्या मार्गार वेल्यान वचपी गाडयो बंद आसतल्यो। हो निर्णय दक्षिण पश्चिम रेल्वेन घेतला। एमपीटीन मशीनाचें काम कुळे ते काले आनी सांखवाळ ते वास्को द गामा दरम्यान दुहेरीकरणाचें काम सध्या सुरू आसा। ह्या कामा खातीर गाडी नंबर 07380 11 जून ते 17 ऑगस्ट मेरेन गाडी क्रमांक 07379 21 जून ते 17 ऑगस्ट मेरेन पुराय बंद आसतली। इंडिया आणि दक्षिण आफ्रिका मजगतीच्या बायलांच्या क्रिकेट माळेंतलो तिसरो खेळ आयज चेन्नईत सुरू आसा। निमणी खबर हातान आयिल्ली तेन्ना दक्षिण आफ्रिका पंगडान 27.4 बॉलांत 4 गडे वगडावन 124 धांवड्यो केल्यात। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तसेच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।